कावन्सिलाचेर रेग्युलेशन घेवपाक वेगळे वेगळे इश्यू आशिल्ले. इश्यू जाता तेन्ना 2-3 गोश्टी जाल्यो. एक गोश्ट जे ऑपोजिशन नांवा खातीर ऑपोजिशन कित्याक कितें कितें उलयतात आनी हे कावन्सिलांतले थोडे कावन्सिलर लास्ट टायम आशिल्ले. एक आमकां 90/10 जे म्युनिसिपॅलिटी बिल्डींग जे डेमॉलिश करपाक जाय ते पयशे नाशिल्ले. हांवें गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करून 25 crores सँक्शन करून घेतले. सँक्शन करून तेजे प्लॅन पास करपाक कितलोच टायम लागलो. 1.5 वर्स लागले प्लॅन पास करपाक. कारण कित्याक की थंय जे आशिल्ले ते लोक तांकां रिहेबिलिटेट करपाक जाय आनी रिहेबिलिटेशन स्किमा भितर तांकां जाय तशें करपाक मेळनाशिल्लें. तेणी हायकोर्टानूय गेल्ले. हायकोर्टान वचून तांकां भायर मारले हायकोर्टान. तरी आसतना म्युनिसिपॅलिटीन आमकां जे आशिल्ले ताका रिहेबिलिटेट करपाक थारायलें. आतां टेंडर लावन वर्क ऑर्डर इश्यू करपाक जाय. हो वर्क ऑर्डर इश्यू करपाक जे जाग्या भितर म्युनिसिपॅलिटी 90/10 बिल्डिंगान जे वचपाक जाय त्या जाग्याचेर इल्लिगल गाडे कितलेच वर्सां जालीं ते बांदलेले आसा. तेन्ना जेन्ना म्युनिसिपॅलिटी हो डिसिशन येयलो तेन्ना म्युनिसिपॅलिटी फंड नाशिल्लो. हांवें MLA म्हाका दिसलें की CSR अंडर म्हजे हांवें ताका करून दिवपाचें. आज कोण तरी कावन्सिलर आशिल्ले फाटल्यान ते इश्यू करपाक लागले की ते गाडे कशे बांदले, कोणाचे परमिशनान बांदले. आख्खे कावन्सिलर खबर, आख्खे कुचड्याक खबर आसा. ते हांवें ताका टेम्पररी रिहेबिलिटेशन जे करून ते बिल्डींग जायना ही म्युनिसिपॅलिटी लँड हांवें थ्रू CSR तांकां ते 10 गाडी बांदून दिल्या. आज तेंचे रेजोल्युशन मारपाक जाय म्हणटा ते बांदतली 2 वर्सांनी 2.5 वर्सांनी की ते आमदारान बांदले ते कोणे तरी बांदले ते दाखोवपाक जाय. आनी हो सिस्टम हो म्युनिसिपॅलिटीन आसा. हे जे कावन्सिलर 2 जाण पळय उलयता तांकां सगळ्यो गोश्टी खबर आहा. पूण ते आमचे महात्मा गांधीचे 3 माकड जे आसतात आपल्याले अशें एक्ट करता. आज आमकां प्रायोरिटी आसा की 90/10 बिल्डींग जे डिमोलिशन करपाक जाय ते न्यू बिल्डींग उबे करपाक जाय. आमी प्रॉमीस केल्ले तांकां की जे बिल्डींग जेन्ना येता की 50% रेंट हेजे सगळी गोश्टी तांकां खबर आसा. सो ताका लागून बिल्डींग उरला. आनी आतां रिहेबिलिटेशन ते गाडे हांव म्युनिसिपॅलिटीक सांगलां की तुमकां जर नाका हांव ते व्हरता म्हाजे कडेन. हांवें म्हजे स्वताचे पयशे CSR अंडर तांकां दिल्ले आसा आनी तांकां जर नाका जाल्यार पुरो आसा. आज ते कावन्सील जे मेजॉरिटी कावन्सिलर जाला ते करपाक जाय. सो दे वील डू एग्रीमेंट टू शिफ्ट. दुसरो विशय जो आसा की गार्बेज टॅक्साचेर जे ₹1 आशिल्ले ते ₹2. आज पासून हो चेअरपर्सन जाला आतां 1 म्हयनो जालो. हेजे पयलींचे 10 म्हयन्याचे पयशे ते गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टराचे चालू दिवपाचे आसा. तरी आसतना तो बरेपणान तो म्हणटा फाल्यां नाल्यार परवा येता लोकांक त्रास करपाचे ना म्हूण आजुनूय गार्बेज कलेक्ट करता. वॉर्ड वायज सगळे वॉर्डांतले काडून करता. रुलींग आनी ऑपोजिशन अशें ना. आख्खे वॉर्ड वायज कलेक्ट करता. ह्यो गोश्टी जेन्ना फुडें वता तेन्ना थोड्यांक हांगा पॉलिटिक्स करपाक जाय. खंयचे तरी कावन्सिलाचे खंय तरी जीम बांदला. हेजे पयलीं जीम बांदून लोकांनी ओपन केली. हेजे पयलीं ओपन स्पेसीन डेव्हलपमेंट रूम बांदले. हेजे पयलीं डेव्हलपमेंट ओपन स्पेसीन शिडी बांदलेले आसा सगळ्या वॉर्डांनी. हेजे पयलीं खुबशे गोश्टी केलेले. पूण तांकां आतां नशें जाला की रुलींग कावन्सिलाक कोण तरी एकट्यान एक कोणाचे आपल्यान जीम बांदता म्हणून. ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता हे पेटी इश्यू हे जे घेवन बसल्या कावन्सिलर 2 जाण हांकां खरपता खंय खाजता खंय हो इश्यू जाल्लो आसा. पूण आमी ल्हानपणाने आसा एलोंग विथ चेअरपर्सन की कुचड्या फुडें वचपाक जाय आनी फुडें वयता तेन्ना ज्यो गोश्टी लोकांची डिफिकल्टी आसा ताका सोल्युशन आमी सगळ्यांनी मेळून काडपाक जाय. पूण हे 2 जाण कावन्सिलर आमी सगळे एकलो 3 टायम कावन्सिलर जालो, एकलो 2 टायम कावन्सिलर जालो. ताका दिसता की सगळ्यांक खबर आसा म्हणून. पूण ह्यो गोश्टी तांकां खबर ना तेणी पयलीं शिकपाक जाय. म्हाका दिसता ह्यो ज्यो गोश्टी जे आज मिटिंगे जाल्या लोकांची हिता खातीर कामां जाल्लीं आसा. ऑब्जेक्शन हे 2 जाण हाडटा पूण म्हाका दिसता कावन्सिलान रेजोल्युशन घेवन तांकां भायर उडयल्लें आसा. तर एक बिल्डिंग तुमची आता चालू असते ती केन्ना कंप्लीट जातली? म्युनिसिपॅलिटी बिल्डींग जी आसा ती गव्हर्मेंट फंडातूच आसा. म्युनिसिपॅलिटी कडेन पयशे ना. जे न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग जी आसा ताका गव्हर्मेंट आमी फंड दिल्लो आसा. ऑलमोस्ट 18 crores दिल्लो आसा. तो ऑलमोस्ट कंप्लीट जाला. भितर फर्निचर वर्क चालू आसा प्लस तेजे ACचें काम चालू आसा प्लस तेजे बाकीचे टॉयलेटरी बिल्डींग चालू आसा. इन नेक्स्ट 1 to 2 months आमी म्युनिसिपॅलिटी शिफ्ट करता. तुमची टर्नओव्हरा भितर मॅक्झिमम फंड कुडचड्या लॉसीस सगळे आशिल्ले. तुमी कितलो असो फंड हाडला हांव कुडचड्या? हे मिटिंगेक हे पर्यंत आमदार जालो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आमचे एक्टा प्रमाणे एज MLA आय एम अ इन्वायटेड मेंबर. आय कॅन पुट फॉरवर्ड. आय कॅनॉट टेक पार्ट ओनली इन द वोटिंग. आय कॅनॉट डू वोटिंग. बाकीचे सगळे डिस्कशनां आमी पार्टिसिपेट करूं शकता. अशें रूल आहा. तांकां मे बी खबर ना. सिनियर कावन्सिलर म्हणटा ते तांकां मे बी खबर नासतलें. म्हाजें सांगपाचें कितें आसा वेन हांव आशिल्लो अजून आसा हांवें कुचड्या खातीर म्हजो मोग आसा आनी हे डेव्हलपमेंट गव्हर्मेंटा कडेन खूब फंड म्युनिसिपॅलिटीक हाडून दिल्ले आसा. लायफान तेजे पयलीं तेन्ना म्युनिसिपॅलिटीन कसलोच फंड हाडूंक नाशिल्लो. पूण हांवें आमचे म्युनिसिपॅलिटी म्हजे पयलीं कावन्सिलर आशिल्ले हांगा अजुनूय आसा
तांकां खबर आसा जो कोण सांगता एक रामा टेम्पल म्हूण एवरी टायम आपल्याचें इलेक्शन प्रॉमिस करतालो की हॉल बांदतलो ताका निलेश काब्रालो आमदार जावपा पडलो आनी हांवें तेन्ना झगडून सरकारा कडेन 1.5 कोटी धरून तो हॉल बांदून घेतलो आनी आज तो म्हणटा कोण उलयता हे गोष्टी आमी केल्ल्यो आसा ते कुचड्या लोकांक खबर आसा कोणी केलो ती हेणें सांगपाची गरज ना सो आज फुडेंय आमी डेव्हलपमेंट कुचड्या खातीर तो मॅक्झिमम फंड हाडूंक शकता जे आमचे म्हजे कुचडे बरे जावपाक आमचे सगळे कुचडे जे लायक मायंडेड पीपल आसा ते बरे कुचडे करपाक सोदता पळय ताका आमी फंड हाडीत रावता जिमाचो जो इश्यू आसा पळय जिमाची इनॉग्रेशन करतना निलेश काब्राल चेअरपर्सन पिंकी वाळके उलयतात आनी कावन्सिलर जस्मीन ब्रदर्स तिगांनी मेळून इनॉग्रेशन केलें आनी उगडू गेलो जीम म्हणजे आतां तुमी हांगा ऑब्जेक्शन म्हणटा पळय हेजें कितें उलोवपाक जाता ते सांगता न्ही ज्यो गोश्टी जे चेअरपर्सन तो तेन्ना आशिल्लो तेणे जिमाच्या फातराचेर इनॉग्रेशन केलें आतां तो इलिगल म्हणटा ह्यो गोश्टी ज्यो विसरले हे नांवा खातीर ऑपोजिशन जाता आनी तांकां मुद्दो ना कितें काम करपाचें जे कावन्सिलर जो चेअरपर्सन आशिल्लो तेजे फातर आसा तेणे इनॉग्रेशन केलें ना आज तो मिटिंगेन म्हणटा इल्लिगल प्रश्नूच ना हे जे आसा हो लोकां खातीर बांदलेलो आसा कोणा इंडिविज्युअला खातीर बांदूं ना ते एरियाचे कुचडे म्युन्सिपालिटीचे एरियाक ते बांदलेले आसा आनी ते आमी ओपन करून लोकांक दितले